जेजू एक जुदेव जावन आसलो त्या देखून ताच्या पुर्वजांची चरित्रां पोरण्या सोल्ल्यातावनय आमकां मेळटा. पूण आयच्या ह्या व्हिडियोंत बायबलांतलो इतिहास हांगा घेवन बायबला भायर जाल्ले थोडे वळवळींक आदार जावन घेवन जुदेव कोण, खंय तावन ते आयले, तांची जिणे शैली कसली आनी प्रमुख जावन जुदेवांचो रक्तापाताचो इतिहास एक एक करून तुमच्या मुखार सोडून दवरचे प्रयत्न आमी करता. देखून अखेर पर्यंत पळया. पुरातन धर्मा पैकी एक म्हणून वळखेक आयिल्ल्या जुदेव धर्माच्या अस्तित्वाची मेटां 4000 वर्सांक फाटीं येतात. जुदेवांचे पातयेणी कसल्यो? देव एकलोच ताणें मनशा लागीं सल्लो केला. तो देव प्रवाद्या मुखांतर तांच्या लागीं उलयता, बऱ्या कामाक बेसांव दिता आनी वायटाक शिक्षा तोलायता म्हूण ते पातयेतात. पूण विशेश कितें म्हळ्यार सर्व संकश्टांतली बचाव करचो मेस्सिया आजून येवंक ना म्हूण सडावत जुदेव वाद मांडटा. सिनोगोग तांणी देवाक वाकणचो जागो आनी शिकोवन दितेल्या मुखेल्यांक ते राब्बी म्हूण आपयतात. कोणशें आसचें नेकेत्र तांचो धर्मीक संकेत. हाका जुदेवांचे नेकेत्र म्हूण आपयतात. होच संकेत हिंदुइजमांत आसा, जापनीज शास्त्रांनी आसा. संवसारभर 1,500 करोड जुदेव आसात आनी हांतूंत सडावत इस्रायल आनी अमेरिकांत वस्ती करतात. जुदेवांचो स्थापक कोण? जुदेवांच्या तोरा म्हळ्यार पवित्र ग्रंथांत तांचे मूळ खंयचें म्हणून विवर दिला. आब्राहमा लागीं देवान सल्लो करून ताची संतत दर्ये वेळेचे रेवेबरी आनी मळबा नेकेत्रा बरी करची बसावणी केल्ली. हो सल्लो आब्राहमाच्या पुता जाकोब आनी इजाका लागीं केल्ली. जाकोबाचें आनी एक नांवच इस्रायल. मुखले पिळगेक इस्रायलीत वा इस्रायलगार म्हूण आपयल्लें आमकां कळीत आसा. फुडें इजाकाच्या पुता जुजेची संतत इजिप्ताक गुलाम जावन गेल्ली. उपरांत मोइजेन तांकां सोडोवन 40 वर्सां आरण्या वाटेन चलोवन बसयल्ल्या गांवाक फाटीं हाडली. ताचे उपरांत देवान तांकां राय दिलें. दावीद दुसरो राय. जेरुसलेमांत देवाळ बांदचें दाविदाचें सपन राय साल्मांव मुखांतर जारयेक आयलें. उपरांत क्रिस्तपूर्व 931 इसवेंत साल्मांव उपरांत एक आसलें इस्रायल साम्राज्य उत्तराचें आनी दक्षिणाचें म्हणून 2 वांटे जाले. उत्तराक इस्रायल राज्य तर दक्षिणाक जुदा राज्य. क्रिस्तपूर्व 587 इसवेंत बाबिलोनाच्या रायान ह्या दोनूय राज्यांचेर वेगवेगळ्या संदर्भांनी धाड घालून जेरुसलेम टेंपल नाश केलें आनी जुदेवांक थोड्यांक गडीपार केले, थोडे धांवले, साबारांक गुलाम जावन मेले. तरी पूण क्रिस्तपूर्व 516 इसवेंत जुदेव फाटीं येवन जेरुसलेमांत परत देवाळ नवीकरण करतात. क्रिस्त शक 70 इसवेंत रोमागरांनी जेरुसलेम टेंपलाचेर धाड घालून तें देसवाट केलें. अशें परत परत हल्ले जाल्ले वरवीं जुदेवांचे धर्मीक सालींत बदलावण आयली. धर्मीक विधी चलोवंक एक जागो म्हूण नासतना सिनोगोग बांदून थंय मागणें करूंक लागले. आनी जुदेवांच्या फेस्तां विशीं सडीस तुमकां कळीत आसा. तीं कशें आचरण करतात म्हणूनय पोरण्या सोल्ल्यांत वाचयात. जुदेव आनी धर्मीक हिंसा. पयल्यान ग्रानाडा हिंसाचार. इस्रायल ताचो इतिहास रक्तान बरयला. तांच्या इतिहासांत फकत तांचो जागो स्वाधीन करूंक म्हणूनच कितलेशे हिंसाचार जाल्यात. तांचे पैकी क्रिस्त शका 66 इसवेंत स्पेनाच्या ग्रानाडांत मुस्लीम आनी जुदेव मदें हिंसाचार चलोवन जायते जुदेव मरण पावले. दुसऱ्यान पयलो क्रुसेड 1096 तावन 1099 इसवे पर्यंत 3 वर्सां भर चलिल्ल्या क्रुसेडांत हजारांनी जुदेव मेले. मुस्लिमांनी आक्रमण करून स्वाधीन केल्ल्या धर्मीक जाग्यांक फाटीं स्वाधीन करूंक क्रुसेड करूंक क्रिस्तांव मुखेल्यांनी उलो दिल्लो वय. पूण हाचो परिणाम जुदेवांचेर पाड रावलो. जायत्यांक जिवेशी मारले. धर्म सोडूंक मुस्लिमांनी हिंसाचार चलयलो. तिसऱ्यान स्पॅनिश बहिष्कार 1492 इसवेंत स्पेनांत जुदेवांक 2 विंचवण्यो दिल्यो. एक जुदेवांनी तक्षण धर्म साडिचे आनी क्रिस्तांव जायचे, नांतर देश सोडून वचले. हाचे वरवीं 2 लाख जुदेव लोक स्पेन सोडून चल्लो. वाटेर जायते मरण पावले. कसल्या विपर्यासाची गजाल पळया.
जुदेव धर्म, ख्रिस्ती धर्म आणि इस्लाम सगळे उगम जावचे आब्राहमातावनच. सामार्याचे जुदेव आणि फांटे जावन उदेल्ले ल्हान व्हड पंगड सयत आब्राहमाक बाप म्हणटात. पूण हांच्या मदें जाल्लो हिंसाचार आनी रगत वारयल्लें भोवशा हेर खंयसरी आयकूंक मेळचें उणें. निरंतर जुदेव आनी क्रिस्तांवांमध्ये, मुस्लिम आनी जुदेवांमध्ये, क्रिस्तांव आनी मुस्लिमांमध्ये संघर्ष चलूनच आयला. आनी निमाणें ती हॉलोकॉस्ट. 20व्या शतमानांत जुदेवांक व्हड प्रमाणार लुकसाण हाडून आयिल्लो दुस्मान म्हळ्यार जर्मनीचो एडॉल्फ हिटलर. जुदेवां उदेशी द्वेश स्वता हिटलरान सुरू केल्लो न्हय. येदोळू आमी पळोवन आयिल्ल्या प्रकार इतल्या शतमानांनी जुदेवांचेर निरंतर दाड जावन आयल्या. युरोपांत सांगचेंच नाका. क्रिस्तांव जुदेवांक बिलकुल वाचोंक सोडिनात. जुदेवांनी क्रिस्तांव जावंक युरोपाच्या की 1000 वांट्यान ते प्रयत्न करताले. उन्नत स्थानाचे हुद्दे जुदेवांक बिलकुल मेळनातले. पूण 19व्या शतमानाक पावतना जुदेवां वयलो धार्मीक द्वेश कुळयेचो द्वेश जावन बदल्लो आनी जुदेवांचेर हल्ले निरंतर चलत आयले. दाखल्याक जर्मनींत आमी सगळे आर्यन कुळयेचे, पूण जुदेव न्हय. तांच्या कुडींत वाळचें रगत दुसरेंच. आर्यन मुळाचेच श्रेष्ठ म्हणल्यार चिंतपाक बरान ईट घालो जर्मनींत. 1908 तावन ऑस्ट्रियेच्या वियेनांत पेंटर जावन काम करताले हिटलराक हें आर्यन कुळयेचें चिंतप भारीच प्रभाव घाली लागले. उपरांत पयल्या महाझुजा वेळा हिटलर सैनाक भरती जालो. हो ताच्या जिणेचो टर्निंग पॉयंट. झुजांत जर्मनी चलवलें. हिटलराक मार जाल्लो, दोळ्यांक मार जावन चिकित्सकान घेतलो. पूण ताका झुजांत बहादुरी दाखयल्ल्याक पदक मेळ्ळें. आतां जर्मनीची सुलवणी तेंच्या सरकाराक कोणाच्या आपणी माथ्याक बांदचे आसले. जर्मनीक बलयेचे बकरे जावन सलिसायेन मेळिल्ले जावन आसात जुदेव आनी कम्युनिस्ट. हांणी झुजा वेळा जर्मनीच्या फाटीक सुरी घाली म्हणून काणी गुंतली. सलवणेक आत्मनीत जाल्ल्या जर्मनीच्या लोकांन हें सत म्हणून घट्ट धरलें. हांचे पैकी हिटलरय एकलो. हो फुडें राजकीय रिगलो. राजकीयान एकासणे लोकांक कांयच जावंक कारण म्हळ्यार ताची भाशणाची कला. ताका कम्युनिस्टां विरोध, जुदेवां विरोध उलोवंक राजकीय व्यक्तींचो व्हड पाठिंबो मेळ्ळो. आनी राष्ट्रीयवादा विशीं मात्र न्हय, आर्यन कुळयेच्या श्रेश्ठते विशीं जर्मनीच्या लोकांच्या मतींत घट्ट उरचे बरी प्रभावीक रितीन उलोवंक सोडलें. ताणें लोकांची मनां वय केलीं. लोकांनी ताणें चिंतले बरी चिंतूंक शिकयलें. ताचें उलोवप आयकून लोक मात्र न्हय, सैनीक सयत देशाच्या मोगान जळटाले. जर्मनीच्या प्रभावीक पार्टीतावन मुखेल पंक्तीक तो आयलो. जुदेवांक किडे म्हणाले. तांकां मोस्तून सोडिजे म्हूण लोकां थंय द्वेश तो ओपूंक लागलो. 1930 तो 40 दशकांत हजारांनी जुदेवांची हत्या जाल्ली. ना कोर्ट, ना कसली तनकी, ना शिक्षा. 1933 त्या इस्वेतावन हिटलराचो अधिकार सुरू जाल्लो तरी जुदेवांचेर हल्ले थंय जाताले तरी दुसऱ्या महाझुजा वेळा सक्कड जुदेवांक सामुहीक तरान जिवेशी मारूंक परगट उलो ताणें दिल्लो. हाका हॉलोकॉस्ट म्हणटात. हिटलर आनी ताचें नाझी गँग 60 लाखां परस चड जुदेवांक गॅस चॅम्बरांत चेपून नाच करता आनी सगळो संवसार ही भयानक गजाल आयकून कंगाल जावन उरता. इस्रायलाचें स्थापन. हिटलराच्या हातांत चुकोवन उरिल्ले जुदेव पळापळ घेवन आपल्या पुर्वजांच्या गांवाक म्हणजे मध्य प्राच्याच्या फालेस्तिनाक येवन पावले. आमकां आमचोसो म्हणलो देश जाय. वेगवेगळ्या देशांनी शिंपडून वचोन पुरो जालें. कोणीय खंयसरी समाधानान आमकां रावंक सोडिनात. आमकां आमचोसो यहुदी देश जाय म्हणून झायनिझम म्हणलो पंगड बांदून चळवळ सुरू केली. 1948 इस्वेंत कशेंय इस्रायल देश स्वतंत्र देश म्हणून उबो केलो. पूण इस्रायल स्थापन जाल्लेंच पालेस्तिनांत आसलेल्या अरब्यांक जोडोंक सुरू जालें. तो बळ पालेस्तिनाच्या अरब्यां मदें आनी जुदेवां मदें सुरू जाल्लें घर्शण आजून चालू आसा.